व्हड प्रमाणात रोख रकमेचो व्यवहार करप्यांचेर अबकारी खात्याचो डोळो आसा. मात आतां वित्त विधेयक 2017 जाल्ल्या तरतुदीची कडक अंमलबजावणी करपाचो निर्णय अबकारी खात्यान घेतला. हातूंत 2 लाखांकाय चड रोख व्यवहार करप्यांक 100% दंड भरचो पडटलो म्हूण इशारो अबकारी खात्यान दिला. ही रक्कम घेतल्यांक दंड दिवप जातलें म्हूण स्पश्ट केलां. अबकारी विभागांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जे व्हड प्रमाणांत रोख रकमेचो व्यवहार करता तांचेर खात्याची कडक नजर आसा. काळ्या पैशांचेर आळाबंद हाडपाक सरकारान मंजूर केल्ल्या वित्त विधेयक 2017 तरतुदीची अंमलबजावणी केल्ली. अशा प्रकारांत जर रोख व्यवहार जाता तर ताची म्हायती अबकारी खात्या कडेन बेगिना दिवपाचें आवाहन केलां. त्या खातीर blackmoney.info@incometax.government.in ह्या पत्त्यार ईमेल मार्फत म्हायती दिवची अशें आवाहन अबकारी खात्यान केलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.